तेन्ना जात्रेक बीन खूब वयतालीं. आयजूय आमी जात्रेक वयता. बट जेन्ना आमी ल्हान आसलीं पळय तेन्ना म्हाका जाल्यार अशें दिसतालें की जात्रेक वयता वयता म्हटल्यार जात्रेक गेल्या उपरांत म्हाका बावली मेळटली, धाकटी धाकटी ती खेळणी मेळटली, रांदपाची आयदनां बीन पळय ती, आनी हांव खूब एक्सायट जातालें. तुका कितें दिसतालें तेन्ना? पळय जेन्ना हांव मम्मा पप्पा वांगडा जात्रेक वयतालो पळय तेन्ना म्हाकाय बीन दिसतालें गाडी घेवची, लाडू घेवचे, खाजें घेवचे आनी अशेंच आनी लायक ती पिस्तोलां येतालीं पळय भितर गुळयो घालपाच्यो आनी मारपाच्यो, प्लास्टीकच्यो कश्यो गुळयो आसताल्यो तसले गन घेवचे, लेजर लायट्स घेवच्यो, अशें अशें लायक पळयलें काय पिसो जावपाक जातालें आमकां आनी हितूनूच एक उमेद येताली. तुका बी तशेंच दिसतालें? म्हाका खेळणी पयलीं न्हू, बावली बीन पयलीं जावन धाकटुली ती आयदनां बीन पयलीं न्हू, रांदपाची पळय काय हांव सारकें पिशें जातालें आनी म्हाका घेवंक कशें दिसतालें. म्हाजे कडेन तरी व्हडली पिशूय आसलेली धाकट्या धाकट्या आयदनांची. म्हाका अजून पर्यंत उगडास आसा. एक्चुली आमी तो हो टॉपीक काडलो म्हटल्यार न्हू म्हाका खूब इमोशनलूय फील जालो. कित्याक सांग पळोवया, ते दिसूय गेले आतां. ल्हानपणाच्यो आमच्यो ज्यो गोश्टी आसलेल्यो पळय जशें आमी करताले ते रडप, हट करप, मम्मा म्हाका ती खेळणी जाय, पप्पा म्हाका ती गाडी घेवन दी रे, म्हाका ते खाजें जाय आसलेले, हे सगळे गोश्टी आसल्यो पळय आमी खंय ना खंय फाटीं उरल्यो आमच्यो. हे सगळ्याच जाणांच्या लायफान अश्यो सेम जाता. आनी आतां आमी व्हडलीं जाल्या म्हटल्यार आतां आमकां रियलायज जाता की आमचो चायल्डहूड खऱ्यांनीच खूब डिफरंट आसलेलो. पुरो पुरो आतां इतलो इमोशनल जावना काय, रडशीत बीन हांगासर. आतां आमकां फातर्प्या जात्रेक वचपाक जाय. ऑलमोस्ट आमी पावलेलीं आसा. फक्त बरें एक लोकेशन पळोवन मातशें तुमकां रिकॉर्डिंगान सांगपाक जाय आसलें की ऑलमोस्ट आमी पावलीं म्हणून. हे पळया हे देवूळ आसा हांगासर आनी हांगसून फातर्पेचें देवूळ फक्त 5 मिनटाच्या रस्त्याचेर आहा. तो रस्तो फातर्पेचो मदलो रस्तो आहा पळय त्याच रस्त्याक आमी आतां सद्या पयलीं देवळा कडेन येवन बसलेलीं आहात. सरस्वती देवीचें हें देवूळ आसा. आनी ऑलमोस्ट आमी भायर सरलेलीं 12:30 आनी तेच्या उपरांत सॉरी ऑलमोस्ट आमी भायर सरलेलीं 11:45 हय. बट मदींच कितें जालें, गाडयेचो मातसो कितें तरी प्रॉब्लम जालो आनी मागीर आमकां रावचें पडलें. थंयसरूच ऑलमोस्ट आमकां 12 जालीं. सो 12 आमी भायर सरलीं आनी आतां जाल्लेली आसा कितली जाली? 1:45? 2 जालीं. 2 जावन 4 मिनटां. तो तर हिशोब करीत जाल्यार लायक 2 वरां लागलीं आमकां बिचोलेसून हांगा येवपाक. आनी ऑलमोस्ट ट्रॅफीक आसलेलें पळय तें. आनी बेस्ट थिंग आयज आमी डिसिजन घेतलें की हरशीं आमी हांगासर फातर्पेच्या देवळान दोनूय देवळांनी येवपाक कार घेवन येता. बट आयज हांवें कितें म्हटलें हेका, म्हाका दिसतालो डावट मारतालो की हांगासर देवळान येतना ट्रॅफीक गावतलें कित्याक जात्रा म्हणून. आनी आमी फाटल्या दिसांनी पर्तगाळी मठान गेल्लीं पळय तेन्नाय बीन ह्या रस्त्याक न्हू सावथ गोवाच्या खूब ट्रॅफीक गावलेलें आमकां. आनी 2 वरां सुमार आमची ट्रॅफिकानूच गेल्ली कार आमची स्टक जावन उरलेली. सो ह्या फावटी हांवें म्हटलें कार नाका म्हाका ह्या फावटी, आमी बायकान या. चला तर वयता आनी तुमकां दाखयता फातर्पेचें देवूळ. 2 वरांच्या रखरखीत वतान गाडी चलोवन आतां आमी पावलेलीं आसा फातर्प्या गांवांत. आनी आतां आमी वयता शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीच्या देवळान. आरे बाबा म्हाज्या, फुडें तरी पळय कितल्यो गाडयो आसा. गाडयो पळोवन तरी कळटा कितली हांगासर गर्दी आसा पळय ती. हय सारकें सारकें. बरें जालें आं आमी 4 व्हिलर हाडूंक ना पळय ती. आसूं आतां आमी हांगासर जात्रेक पावल्या न्हू, तर जात्रेचेरूच फोकस करुया. आतां आमकां देवळान वचपाक जाय आनी हांगसरली फेरी पळोवपाक जाय. फेरी तर आमकां पळोवपाक मेळटलीच, पूण तेच्या पयलीं आमी देवीचें दर्शन घेवया. तुका खबर तरी आसा देवीक शांतादुर्गा नांव कशें पडलें तें आनी देवीची स्टोरी कितें आसा ती? ना, म्हाका खबर ना. महादेव आनी विष्णुदेवाच्या मदीं न्हू व्हडली झगडी जालेली. ती झगडी न्हू कोणाच कडेन आडोवपाक जायनासली. तेन्ना देवी शक्ती हिणें मदीं येवन लोकां मदली झगडी आडयली आनी तेन्ना तिका देवी शांतादुर्गा अशें नांव गावलें. वाव, इतलें तुका खबर आसा? पूण म्हाका एक सांग, देवीक कुंकळकारीण कित्याक म्हणटा तर? गूड क्वेश्चन. देवीची न्हू नजर सगळ्यांचेर आसा आनी देवी सगळ्यांचें रक्षण करता, म्हणून देवीक शांतादुर्गा कुंकळकारीण अशें म्हणटा. चलता चलता केन्ना देवळा कडेन पावले कळलेंच ना. आतां आमी एक काम करया. कितें सांग पळोवया,
बेगीन न्हू देवळान भितर या आनी देवी शांतादुर्गा कुंकळकारणीचें दर्शन घेवया. देवी कितल्या बरी दिसता आनी देवीक फुलां घातल्या ती पळोवन म्हाका अशें दिसलें की ती फुलां कितली लकी आसा पळय ती, कारण तांकां देवीचो स्पर्श जाल्लो आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तशेंच कर्नाटकांतल्यान पासून देवीचें दर्शन घेवपाक भावीक येयलेले आसा. हय, सारकें म्हटलें तुवें. हेकाच लागून खूब लोक येता देवीच्या दर्शना खातीर. आनी हेका पळया, हे आतां खूब उमेदीन येयला ही देवीची हेका फुलां मेळ्ळ्या म्हणून. आनी ही जी आमच्या फुडें दिसता पळय ती देवीची पालखी आनी ह्याच पालखेन देवीक देवळाच्या भायर हाडटा. हय, सारकें. देवीक ह्या पालखेन बसोवन देवळाच्या भायर हाडटा आनी मागीर रथान बसयता. पयला आयज पासून खूब गर्दी आसा आनी ह्या गर्देन बसून लोक आसा पळय ते ओटी भरूंक येयल्ले आसा. आयक गो म्हाजें, म्हाका न्हू एक प्रश्न आसलेलो. आमी केन्नाय पळय देवीच्या देवळान वयता पळय खंयच्याय अशें, तेन्ना तूं देवीची वोटी कित्याक भरता? देवी गोंयान सुवाशीण म्हूण पुजता. जेन्ना जेन्ना तुवें पळयलां आसतलें की एक बायल दुसऱ्या बायलेची वोटी भरता, म्हणजे वोटी भरता म्हटल्यार ती दुसऱ्या बायलेक सन्मान दिता, रिस्पेक्ट दिता. आतां वोटयेन आसता पळय तो नाल्ल, तांदूळ, फुलां, हळद आनी कुंकू आनी एक म्हटल्यार सादोसो पीस ना जाल्यार एक कापड, हे सगळें सौभाग्य, संवसार आनी संतती आनी सूख शांती दाखयता. देवीचें दर्शन आमी घेतलें आनी देवीच्या सभागृहान हांगासर महाप्रसाद दितालो तोय बीन आमी हांगासर घेतलेलो आसा. देवीचो महाप्रसाद जेवन म्हाका एक गजाल कळ्ळी. देवीचो महाप्रसाद सगळ्यां खातीर आसता, जावं तो श्रीमंत ना जाल्यार तो गरीब. देवी खातीर सगळे लोक एकूच आसता आनी ताकाच लागून देवीचो महाप्रसाद आमकां हें कळोवन दिता की देवी सगळ्यां खातीर आसा. बरे भाशेन आमचें देवीचें दर्शन जालें आनी महाप्रसाद सुद्दां देवीचो आमचो जेवन जालो. आतां आमी हांगासर जी फेरी आसा पळय ती भोंवया आनी पळोवया की हांगासर कितें कितें फेरयेच्या भितर विकपाक येयला पळय तें. तुका खबर आसा, हांगासर वेगवेगळ्या दिसा वेगवेगळे रथ काडटा आनी आयज आसा फुलांचो रथ. हांवें आत्तां विचारलेलें कोणाक तरी रथ कितल्यांक तरी काडटलो काय म्हणून. तेणें म्हाका सांगलें रातच्या 2:30 ते 3:00 मदीं भायर रथ काडटलो म्हणून. इतल्या लेट जायसर तर आमकां रावपाक पॉसिबलूच ना, कित्याक आमी 2 व्हिलरीचेर येयल्या. बरें, आसूं. फुडल्या वर्सा जाल्यार फुडल्या वर्सा. फुडल्या वर्सा परत येवया आमी आनी तेन्ना आमी रावया आं. आतां आमी कितें करया, हे बाकीची जी धाकटी धाकटी देवळां आसा न्हू पळय त्या धाकट्या देवळांनी आमी देवाचें दर्शन घेवया. जात्रेच्या दिसांनी लोकांची उमेद पळोवपाक मेळटा. कितलेशा वाठारांतले लोक देवळा कडेन आपापलें सामान घेवन विकपाक येता. हय, सारकें म्हटलें तुवें. कित्याक जाणा, आमच्या गोंयकारांची रियल एंटरप्रेनरशीप आमकां जात्रेच्या टायमार पळोवपाक मेळटा. चल तर आतां एक काम कर म्हजें, वच आनी चप्पल घाल आनी चप्पल घालून जातकूच आमी हांगासर जी फेरी येयल्या पळय ती वचोन भोंवया आनी आमकां कितें जाय पळय तें घेवया. आनी म्हाका तूं म्हणटालो न्हू तुका केंसांक लायता पळय ती क्लिपां सुद्दां जाय आसलेली. एक काम कर, ती क्लिपां सुद्दां तूं हांगाच फेरयेक घे. हय, बरें, हांगासरूच घेता हांव. हांगासर म्हाका खुबशी वेरायटी बीन मेळटली. हांगासर एक्चुली खुबूच बरी फेरी येयल्ली आसा. वेगवेगळे आयटम्स हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण हांगासर फेरी भोंवतकूच हांव कन्फ्यूज जालो. येदी व्हडली फेरी पळोवन म्हाका कळात ना जालें कितें घेवप आनी कितें ना पळय तें. तुकाय बीन तशेंच दिसता? तूं कन्फ्यूज जाला आसतलो, मात्र हांव कन्फ्यूज जावंक ना. म्हाका क्लिपां घेवपाक जाय आसली. तुमी जेन्ना जात्रेक वयता तेन्ना तुमकां कितें घेवंक कशें दिसता हें आमकां कमेंट सेक्शनान सांगात आं. आयक गो, हे तुका जे 2 रथ दिसता पळय हेच रथाचेर न्हू देवीक बसयता आनी आयज रातचे न्हू ह्याच रथाक फुलांनी सजयतले. हांगासर ह्या वतान भोंवन भोंवन म्हाका लागली तान. ताकाच लागून हांवें हांगासर घेतले आडसार. आयज सायबा ह्या आडसाराचो टेस्ट मात्तूय बरो ना. गोंयच्या भायल्या आडसारशें दिसता. तुवें कितें घेतलां दाखय पळोवया.
हांवें घेतले आयस एप्पल. खूब वर्सां पयलीं हांवें आयस एप्पल खाल्लेलो. आतां खावन पळयता. शी, मातूय बरें ना. आडसराचे 60 रुपया आनी ह्या आयस एप्पलाचे 50 रुपया. गेले ते उदकान. असू आता न्हू आमी दुसऱ्या देवळान या. दुसरें देवूळ म्हणजे शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवीचे. हे देवूळ सुद्दां तितलेंच बरें आसा जितले शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीचे आसा पळय तितलेंच. आनी हांगासर आनी एक देवूळ आहा. तें देवूळ म्हणजे सप्तकोटेश्वर देवाचें. वाव, हो दीपस्तंभ कितलो बरो दिसता. चल आतां आमी भितर या आनी देवीचें दर्शन घेवया. देवळाच्या भितर एंट्री मारताच आमकां एक टेबल दिसता आनी त्या टेबलाचेर आमकां परादी पळोवंक मेळटा. आनी त्याच परादींनी लोकांनी ज्यो वोटयो हाडल्या पळय आपल्या बरोबर त्यो वोटयो लोक त्या परादींनी दवरता आनी देवीक अर्पण करता. आवयस, देवीक पळोवन सामको आंगाचेर कांटो येयलो. देवी खुबूच बरी दिसता. आयज देवीक बरें सजयला फुलांनी. पूण तुका खबर आसा 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर मेरेन देवीची जात्रा आसली. पूण तरी तूं पळोवंक शकता की देवीक कितल्या बऱ्या तरेन न्हेसयला. देवीचें हें रूप पळोवन म्हाका अशें दिसलें की देवी आवयच्या रुपान आपल्या भुरग्यांक आशेन रावलेली आसा तें. देवीची पालखी पळय काय बरी दिसता ती. आनी तुवें चिंतलां 21 ते 24 तारखेच्या त्या दिसांनी देवीची जेन्ना जात्रा आसलेली पळय तेन्ना काय बरी सजयल्या आसतली ह्याच पालखेक. चल यो, हांगासर आमी दुसऱ्या देवांचें पूण दर्शन घेवया. म्हाका देवीच्या रथाचें दर्शन करपाक जाय आसलें. चल यो, आमी थंयसर देवीच्या रथाचें दर्शन करपाक या. आवयस, कितलो बरो दिसता पळय देवीचो रथ. जस्ट चिंतून येता की 21 तारीख ते 24 तारखेच्या भितर जेन्ना देवीची जात्रा आसलेली पळय तेन्ना कितें तो एटमॉस्फियर आसतलो जेन्ना देवीक ह्या रथाचेर बसयला आसतले पळय तेन्ना. राव आतां मातसो, म्हाका देवीच्या रथाक पांयां पडपाक जाय. हांव पांयां पडून येता. हांव सांगूं शकना, जेन्ना हांवें हात लायलो पळय तेन्ना खुबूच म्हाका पॉझिटीव वायब्स मेळ्ळे. खरेंच खुबूच बरो सजयला देवीचो रथ फुलांनी. पळोवन अशें दिसलें की देवी साक्षात रथाचेर आतां बसलेली आसा. आतां आमी एक काम करया. हांगासर दुसरें देवूळ आसा पळय सप्तकोटेश्वर देवाचें, त्या देवळान आमी वचोन देवाचें दर्शन घेवया. हें देवूळ सुद्दां खुबूच बरें दिसता आनी ह्या देवळाचो आर्किटेक्चर सुद्दां खुबूच बरो आसा. सप्तकोटेश्वर देव म्हणल्यार साक्षात महादेव. आनी सप्तकोटेश्वर देवाचो विग्रह पयल्या उपरांत ती खरेंच एनर्जी आसा पळय ती सारकी फील जाता. हेका पळयात आतां हें न्हू आतां नंदीचें दर्शन घेवपाक गेला आनी म्हाका शुवर दिसता कितें तरी हे नंदीच्या कानान सिक्रेट सांगता. अशें म्हणटात की तुमी जें नंदीच्या कानान सांगता पळय तें वचोन नंदी महादेवाक साक्षात वचोन सांगता. ह्या देवळाचें सगळ्यांत बेस्ट आर्किटेक्चर म्हटल्यार हो स्तंभ. आयचो एक्सपिरियन्स कसो आसा सांग पळोवया म्हाका. म्हजो आयचो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो आनी ऑलमोस्ट लायक दीस इयर आमी 3 फावटी येवन गेली. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी नवरात्रान येयली, सेकंडली आमी श्रावणान येयली आनी आतां म्हणल्यार जात्रे कडेन येयली. हांवें केन्ना ती जात्रा पळोवंक नासली बट दीस इयर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी गावली की जात्रेक येवपाक. इवन म्हाजोय बीन सेम आसलेलो की हांगा फातर्पे आमी केन्नाच जात्रेक येवंक नासलेली आनी आयचो तो एक्सपिरियन्स टोटली डिफरंट. आमकां कसलेंय टेंशन आसूं घरा कडेन आनी जेन्ना देवळान खंयच्याय जर आमी वयता जाल्यार तें टेंशन विसरून वयता. तशेंच म्हाकाय बीन घरा कडेन मातशें कामाचें रिलेटेड स्ट्रेस आसलेलें आनी जेन्ना हांगासर हांव देवळान पावलो फर्स्ट ऑफ ऑल कुंकळकान्नी कडेन आनी मागीर आतां बी हांगा फातर्पे कान्नी कडेन देवी कडेन सगळें टेंशन विसरून गेलें. हांगा फातर्पे येताना आमकां एक्चुली वोत खूब लागलेलें आनी इवन ट्राफीक बी खूब आसलेलो जशें तुमकां आमी पयलीं सांगलेलेंच आसा. आनी येताना आमचो ज्यूस सारको जाम जालोलो. देवळान पयलीं आमी कुंकळकान्नीचे देवीचें दर्शन घेतलें. तसोच दर्शन घेतकूच आमी मागीर महाप्रसाद घेतलो. तेज्या नंतर आमी मातशी फेरी भोंवली आनी फेरी भोंवतकूच आमी हांगा फातर्पे कान्नीच्या देवीच्या दर्शनाक येयली आनी मागीर आमी हें जें नेवें देवूळ बांदलां पळय त्या देवळान बी आमी दर्शन घेतलें. आनी आतां हांगासर पावणी चलता. देवीची जी कापडां बीन आसा पळय जी लोकांनी देवीक दिल्लेली आसा
इतर मतलब भांगर बीन इवन दिल्ले आसा ते थंयसर जी पावणी काडटा आनी ते जो तुमकां आतां जो आवाज येता पळय तो त्याच पावणीचो. बेसिकली हांगासर जी जात्रा चालू असली ती 21 ते 24 डिसेंबर मेरेन. हय. हांगासरली जात्रा असली पळय ती सोंपलेली आसा. हय, फातर्पे कान्याची देवीची जात्रा 21 ते 24 तारखेर आमी भितर इवन बोर्ड पयल्लो आसा आनी आयज तारीख कितली 27 तारीख. सो ही हांगली जात्रा सोंपलेली आसा आनी कुंकळ कान्याची देवीची जात्रा अजुनूय चालू आसा. सो तुमी फाल्यां सुद्दां येवन हांगासर देवीची 30 तारीख 30 तारीख मेरेन तुमी हांगासर येवन जात्रेचो अनुभव घेवं शकता, देवीचें दर्शन घेवं शकता. सो आजचो तुजो अनुभव कितें आसलो? म्हाजो जो अनुभव आयचो आहा की तो कितलो टेन्शन स्ट्रेस कितें तुजे तकलेर कितें आसूं तूं जेन्ना देवळान येता खंयचे देवाचें नाल्यार देवीचें दर्शन घेता पळय तेन्ना तुजें सगळें जो टेन्शन स्ट्रेस आसता तो पयस जाता. हो म्हाजो आयचो अनुभव आसलेलो. तुजोय बी म्हाका दिसता तसोच Kind of आसतलो, similar सिमिलर आसतलो. आसतलो. सो आयचो आमी हो ब्लॉग हांगाच सोंपयता. तुमकां जर आमचो कंटेंट आवडलो आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा, लायक करा आनी शेअर करा.